हांव अशोक चोडणकर कविता सादर करतां. म्हजें शार. म्हज्या शारांत दोळ्यांक थंडसाण दिवपी सरभोंवतणी पांचवीचार रुखावळ जाय. हांगा थंय बेकायदेशीर खोपट्यो जळीमळी कचऱ्या ढीग नाका. म्हज्या शारांत नितळ रस्ते, चलपाक फुटपाथ, वाहनां दवरपाची वेवस्था जाय. माणकुल्या भुरग्यांक पोटार गुटलावन भीक मागपी भिकारिणी नाकात. म्हज्या शारांत स्वच्छ वाठार, सुंदर जार्दीन, नितळसाण राखपी नागरीक जाय. गुटखा, तंबाखू, पान खावपी गलिच्छतायेचे पुजारी नाकात. म्हज्या शारांत आमच्या सोबीत दर्या वेळेर मौज मस्ती करतना शुद्ध वारो खावपाक जाय. शाराचें नांव इबाडपी गुवळी वखदां, शिंदळकी असले पाडेले बाजार नाका. म्हजें शार अर्दगुट्या सवलतींनी रचलेलें नाका, परिपूर्ण सुविधांनी वसलेलें जाय. म्हजें शार एक आदर्श शार म्हूण संवसारभर नामना जाय. देव बरें करूं.